सांगे शेळपे हांगासर 25 जुलयाक विजेचो खांब बदलतना उच्च दाब्याच्या वायरीक स्पर्श जाल्ल्यान एका कामगाराक शॉक लागून मरण आयिल्ल्याची घडणूक घडिल्ल्या 3 कर्मचाऱ्यांक निलंबीत केले. देखून सांगे वीज खात्याच्या कार्यालयाच्या भायर निषेध चालू आशिल्ल्या वेळार एक म्हत्वाची बसका जाली. कर्मचाऱ्यांचे निलंबन रद्द करपाचे यत्न जातले अशें आश्वासन कार्यकारी अभियंतो उदय कुडलकरान दिले. जाल्यार चौकशी मजगती राज्या भायल्यातल्या लायनमॅनांनी आंदोलनाक आदार दिलो. 3 जाण इनोसंट स्टाफ आमकां जेन्ना सस्पेंड केले तेन्ना वायट दिसलें कारण ते म्हाका मेवले, म्हाका फोन केलो आनी म्हाका सांगूंक लागले की मेशू तुजेर आमकां एक विश्वास आसा. आनी जेन्ना एक विश्वासान लोक फोन करता कारण खंय तरी लोकांचें पोट तें ताका सस्पेंड कर म्हणप हें इजिली आसता. ताजी आखी फॅमिली ताजी डिपेंडंट आसता. ताणें सगळ्यांक जाणून घेवपाक जाय. हांव एईकूय सांगलां, जेईकूय सांगलां आनी ईकूय सांगलां आनी ताजो कोण एससी आहा ताजे फोनार उलयलां की तांणी ताका सांगलां एक एक्सप्लेनेशन दी की आपूण आसूना म्हणून आमी ते रिवोकेशन करता म्हणून. सो हें जालें म्हणून म्हाका व्हडलो फायदो काय ना, पूण कित्याक त्या भुरग्यांक खंय तरी त्या जॉबाक परत येवचें, तांकां एक न्याय मेळचो ह्या हितूंतल्यान आमी केल्लें. ह्या कारा पासून जे कितें करपाक जाय ते आमी सदांच करतले. आय विल फॉलो इट अप बाय टुडे इवनिंग ओ बाय मॅक्स टू मॅक्स टुमॉरो. तें सस्पेन्शन रिवोक जावपाक जाय आनी तें जातलें. हीन उतर दिना तुमच्या चॅनलाचेर आनी बायट दिल्ली आहा. आनी हांव तांकां स्टाफाकूय सांगता की तांणी नेटान बरे रितीन काम करचें कारण ते आयज काम करता म्हणून आमकां लायट मेळटा. आनी लायनमॅन जे आहात जे आमचे स्टाफ इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ जो आसा तो सदांच म्हाका कॉपरेटीव आहा. म्हज्या वॉर्डान रातचे 3-4 ते येवपी तांकां लागून जरी आमी हांगा बसले एक दीस कांय प्रॉब्लेम ना. इन्स्पेक्शन केला पळय तेन्ना जेईन ते 3 जाण स्टाफ प्रेझेंट आशिल्ले म्हणून नांवां दिल्ली. सो आतां जेन्ना आमी स्टाफा कडेन जेन्ना इन्क्वायरी केली आनी जी आमची पणजेच्यान टीम आयली इन्क्वायरी करपाक तांकां हे स्टाफांनी सारकें क्लियरिफाय केल्लें आसा की ते मॉर्निंग सेशनाक थिंगा आयल्ले आनी फर्दर मागीर ते नेक्स्ट कामाक फर्दर दुसरी कामा खातीर ते भायर सरले स्टाफ. सो तांकां रिवोक करतले. सो आतां तेंचे आमी इमिडिएटली ताजे कडच्यान सगळ्या कडच्यान एक्सप्लेनेशन घेता इमिडिएटली आनी ते आयचे पणजे फॉरवर्ड करता. बेज ऑन दॅट तांचें रिवोकेशन जाता. कॉन्ट्रॅक्टराक कितें घेवपाचें करपाचें आसा पळय तेच्या खातीर डिसिजन घेतलें आनी ताजे डिटेल इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर बी येवन ताजें स्टडी करतले ताजें नेग्लिजन्स कोणाचें पार्ट जाला ते कॉन्ट्रॅक्टराचो डिपार्टमेंटाचें कितें आसा तें सगळें करून मागीर तें फायनलायज जाता. तर सांगपा म्हणल्यार सध्या सांग्यार एक इश्यू गाजत आसा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो. खंय तरी एक 4 जाणां कोणा करंट लागला आनी एकलो तितून एक्सपायर जालो आनी काल खंय तरी डिपार्टमेंटान ते कोण जेई कोण आसा तेंचेर खंय एक्शनींग घेतलें आसा. तेजेर तुमचें कितें मत आसा? पळय जे लोक काम करतात डिपार्टमेंटा खातीर काम करतात जे आमचे लायनमॅन जावं आनी बाकी जे लोक आसा प्रत्येकाची लायफ इम्पॉर्टंट आसा. प्रत्येका घरात ते मनशाचेर कोण तरी डिपेंडंट आसता आनी ह्यो दुर्घटना जावपाक जायना. तेजे बद्दल जी अकावंटेबिलिटी आनी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी पळय जी आसा ती तेका जबाबदारी धरची